from being misguided by modifying their bikes, creating a nuisance in colonies where I myself have personally been speaking to the youth. Modified bikes. In afternoon we have elderly, we speak about elderly. What is the social security for these elderly? What is the respect? They are not our past. The old are not our past. They are our future. Because if we say the youth are the future, they are our future. The old, our parents, our grandparents, they are our future. The youth come from there. How do we respect that? How are we going to change together? We have spoken rightly, but how are we going, besides our affiliations, how are we going to bring change to see that Talegaon is the same old Talegaon, beautiful and happy? Today we don't see the happiness. People want basics. They don't want big cars. They don't want big bungalows. They want basics. It does not exist. Is there any young family that can strive more than just being secured financially? Are they not allowed to prosper? Is that happened in our constituency? No, it is not. I would rather say that outsiders have better opportunities than the very local people of this constituency. Is our education system being measured by other people, by other standards, or are we upgrading our education system? Are the parents taking responsibility to 13-year-olds and 14-year-olds without helmets, parading down on bikes with mufflers, with sound blasters, with air horns, right through the afternoon times or in the later part of the evening? It is very easy that we point fingers at everybody, very easy. But we as people and citizens of Talegaon, are we taking responsibility? Yes, I do. As Mr. Kishore Shastri himself has seen, he said, wow, what a great effort from your side. Swachh Bharat. He has seen me personally sweep. Personally, I do it every day. Are we taking responsibility, or are we here to create a bias? Half our fields on Talegaon are become garbage dumps. They have not even spared the schools. Yesterday I have picked up bottles, beer bottles and beer cans, because it was outside the school, the auxilium school. I removed it personally, I put it in a bag and I took it out so that when the garbage guy comes in the morning, I will give it to them. They are going for their exams. What are our children seeing? We are telling them they should respect, they should learn, they should obey. But what are we teaching them? From whom are they going to learn? When they don't have a role model to learn from, what are they learning? No role model. अशा उतरांनी फेबियन डिकॉस्टान आपले उलोवप काबार केला. रोल मॉडेल ना, पण हाणें दाखोवन दिला, उलोवपान आपले थोडे प्रश्न उपस्थित केल्या. सगळे सामाजीक समस्या आहात त्यो ताणें अशें म्हणलां उलोवपान की खंयच्या पार्टी कडेन कोणाचो संबंद आसा म्हण एक तर तो बरी म्हणटा पार्टी आनी दुसरी विरोधी पार्टी बरी ना, पूण हाका जबाबदार कोण? जे बाटल्यो पडटात शेतांनी, शेतां पिड्यार जालीं हें सगळ्यांनी उलोवन जालें, पूण बाटल्यो उडयतात हे आमचेच नागरीक उडयतात, आमचेच वाड्या वयले लोक उडयतात, सोरोप येतात, मोटरसायकलींनी भोंवतात, जाणट्यांक रेस्पेद ना, जाणट्यांक न्हिदला थंय त्रास करतात. अश्यो सामाजीक समस्या हाचेर कोण काम करतलो? आपले पासून आपणें सुरू करूंक जाय. दुसऱ्याक बोटां दाखोवन राजकारणी संबंद हाडचे परस आमी सगळे एकठांयपणान वावरून ह्यो सामाजीक समस्या सोडोवंक जाय अशें ताणें मागलां. म्हजें नांव अरविंद वाघ. हांव रिटायर्ड आनी सोशल काम करता. हांव मुद्दम सांगपाक आयला की गेलीं 4.5 वर्सां आमचो प्रेझेंट MLA एकदांय तोंड केन्ना दाखयना किंवा कसली ग्रीवन्सीस लोकां समोर हाडूं ना. कोणाक गरज आहा केन्नाय प्रत्येक वार्डाक म्हण खंय विजिटां करूना. आनी खरें म्हणजे हे दिसता, कौतुकाक दिसता की दत्तप्रसाद नायक आपूण स्वता जावन जेन्ना रिस्पॉन्सिबील कांय ना अशें ताजी, पण स्वता जावन कितली ग्रीवन्सीस आमची येवन स्पेशली सिनियर सिटीजनांची सॉल्व केल्या आनी खूब प्रत्येकाक उपकारी आसा. तेन्ना म्हणजे एकूच तें बाकी सगळ्यांनी उलयल्लें आहा तेन्ना ताका सपोर्ट आमकां करपाची खरी गरज आसा. जेन्ना ज्या मनशान इतली 4.5 वर्सां सॉल्व केल्ली आसा आनी मागीर जे शेवटी जे कोण येता न्ही तोंड दाखोवपाक आनी आमकां वोट दिया,
तांकां शक्यतो टाळचें इतलेंच म्हजें मत आहा आनी थँक्यू प्रुडंट आमकां आपयल्या बद्दल. निमण्या वेळार आपल्याक मत दी म्हणून तोंड दाखोवंक येता तांकां टाळात आनी बरो प्रतिनिधी निवडा अशें आवाहन वाघ बाबान केलां. इतले मतदारांनी आपले विशय मांडले. चडशे मुद्दे खुबशे गंभीर स्वरुपाचे आसा पूण हातूंतल्यान एक नदरेक म्हाज्या येता की हांगा अशें एक दिसून आयलां की सरकार आनी विरोधक हाजे खातीर सगळीं कामां आडून उरल्या काय कितें. आनी आमच्या एक विद्यार्थी निखिल हळदणकर हाणें हो मुद्दो मुद्दाम उपस्थित केला आनी हाजेर म्हाका दिसता आमी हें केलें बरी कित्याक की गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. even though it is a opposition member, he is a part of the assembly and the process, administration process. आणि अशें आमी फाटीं आमच्या चॅनलाचेर प्रुडंटाचेरूय दाखयल्लें आनी तुवें उलोवन दाखयलां बाब गोविंद गांवस की आमकां स्वता एज्युटेशन करचें पडलें, सरकारा कडेन वचचें पडलें. तुमी चडशे आतां उलयतना आपली वळख करतना दाखोवन दिलां की आमी आयदर एक कॉर्पोरेटर जावं कॉर्पोरेटर विच आर बॅक्ड बाय BJP अशें म्हणून येता, जावं तूं एक आपूण भाजपाचो समर्थक म्हणटा, भाजपाची हें आसा ऑफीस बेरर आसा. अशें तुमी जे मुद्दे मांडल्या हे तुमी मांडपाचो वेळ येवंक जाय आसलो काय हाजेर आमी खरेंच चर्चा करूं येता. सो जेन्ना हांव लोकांक म्हणटा की हांव तालिगांव रावतां, लोक म्हणटा तालिगांव रावता, एरिया बरी मरे तुमची, वेल डेव्हलप. हांव हांसता आनी वगी रावता कित्याक स्वताची कितें लज करून घेवपाची. कितें डेव्हलपमेंट जाला, रस्ते 10 मीटर जाले, कित्याक जाले, एक्स्ट्रा FIR जाय आशिल्ले म्हणून जाले, कोणी केले ते सगळे जाणा. गेले आतां 10-15 वर्सां जालीं एक फॅमिली हांगा तालिगांवान राज करता. तांच्यांनी कितकीं हॉस्पिटलां हाडलीं हांगा तालिगांव, कितकीं नवीं स्कुलां जालीं, निखील म्हणटा तशें कितके ग्रावंड जाले. ग्रावंड उरूकूच ना. हांवें म्हज्या ल्हानपणान क्रिकेट खेळटालो थंय आयज बिल्डिंगो जाल्यो, फुटबॉल खेळोंक वताले थंय बिल्डिंगो जाल्यो, ग्रावंड कितके उरता, हॉस्पिटलाक जागा उरल्या खंय, सगळे कन्वर्ट जाले आनी 8-8 स्टोरीच्यो बिल्डिंगो जाल्यो. आय ट्रॅवल अ लॉट इन एंड अराउंड इंडिया, सो जाणा आय एक्झॅक्टली सी माय तालिगांव स्टेट बिकमिंग द नेक्स्ट UP. इट इज ओनली गवर्न बाय फॅमिली, इट इज ओनली गवर्न फॉर देअर पर्सनल निड्स. जाय तशी तोडटा मोडटा लोकांक, जाय तशे लॉ चेंज करता. आनी लोकल रिप्रेझेंटेटिव्स दिता कसले, जे ड्रायव्हर, गॅरेज, दूध विकता, हे आमचे पंच आनी कॉर्पोरेटर म्हण आसता. ते तुका कितकेशे खबर आसता तांकां स्वच्छ भारत कितें, तांकां कितकेशे खबर आसता इंजिनियरींग कितें तें, इन टर्म्स ऑफ निखिलान म्हणा तशें. मातशें तरी कितें ग्रॅज्युएट जाल्ले तरी दिया आमकां एज अ पिपल्स रिप्रेझेंटेटीव. ते दिता ते देता, लोकांची चूक 2 पयशां खातीर कोणाकूय निवडूनय दिता. So it is equally, we are also responsible for that. Unless and until your representative is not smart, how will your city become a smart city? My simple question is this. स्वाती शिलकर बाय, तुवें वदळ उलयतना सांगलें की सिवरेज प्लांट करपा खातीर काम केलें, रस्तो खणलो आनी रस्तो मागीर 1-2 वर्सां उरलेतना गोरवां रस्त्यार बसतात. 1-2 गोश्टी हांवें ज्यो आयकल्या आनी वाचल्या जावं हाजे बद्दल हांव थोडें सांगता. एक म्हाका अनुभव आयला, हो मजेशीर आसा, आयकपार गेलो तुमी. एक रिटायर्ड बँकर, सिनियर सिटीजन, जो म्हणजे भारत देशाच्या बँकेन एका व्हडल्या 2 नंबराच्या पोजिशनाचेर काम करून आपले रिटायर्ड लायफ हांगा एक ताणें फ्लॅट घेतलो ताळगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन. आनी तो वाठार ताजो पडटा टॅक्स भरपाक पंचायतीन. डेप्युटी जनरल मॅनेजर म्हणजे नंबर 2 पदवी घेवन ताणें बँकेच्या व्हडल्या कॅबिनान बसलेलो. तो जेन्ना टॅक्स भरपाक तालिगांवच्या पंचायतीन गेलो आनी तो म्हाका एक दीस मेळ्ळो, तो म्हणलो की तालिगांव पंचायतीचें ऑफीस जें आसा न्हू, आपल्या कॅबिना परस बरें आसा मरे. इतलें ताणें उलोवन दाखयलें. आतां तें कशें आशिल्लें आनी तो कित्याक उलयलो हाजेर हांव तुमकां कांय सांगूंक शकना. दुसरो मुद्दो असो की समजा तुमी आतां म्हणटा की बारीन म्हणजे कुवेट, गल्फ कंट्रीजनी डेव्हलपमेंट करपा खातीर जर एक काम करतले जाल्यार परमिशन सगळ्या डिपार्टमेंटाचें घेवन काम जाता. ताका एक मुदत दिल्ली आसता, 1 म्हयन्यान काम करूंक जाय हें, आनी जर ते 1 म्हयन्यान ताचें सोंपलें ना जाल्यार ताका फायन पडटा. बाकीचें ताणें काम करपाक दुसऱ्यांक आडयल्या जाल्यार ताजेरूय एक्शन घेतात. हें काम करपाची जबाबदारी आमची न्हू, कॉर्पोरेटरांची जावं आमचे प्रतिनिधींची जावं सगळ्यांची. सो हाजेर एकठांयपण घेवंक जाय. सो वॉट यू हॅव गॉट टू से ऑन दीस, वॉट युअर पार्टी यू आर सजेस्टिंग फॉर दॅट? या एज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ भारतीय जनता पार्टी, पयली एक विथ युअर परमिशन हांव निखिलाचो हो प्रश्न आसा की म्हणटा की ताळगांवान रुलींग पार्टीचो MLA ना, ओके, गव्हर्मेंट तुमचें, पूण म्हाका एक प्रश्न, गव्हर्मेंट भारतीय जनता पक्षाचें आसा, बरें काम सगळी कडेन करता, ते डेली आज पेपराचेर एक बातमी येता
ताज्या बद्दल सेंटराचेर आनी राज्यानूय ताज्या बद्दल कांय दुमत ना. काम आमचें बरें चल्लात. आतां ताळगांवान जेन्ना आमचो रेप्रेझेंटेटिव्ह ना, जेन्ना लोक एक MLA निवडून दिता, ताजेर विश्वास दवरता की हो MLA आमची जे कितें प्रॉब्लेम ग्रिवन्सीस आसा किंवा आमची जी डेव्हलपमेंट जावपाक जाय तो हो MLA करतलो. आतां पंचायत तुमच्या हातान, विरोधी असो विशय न्ही तो. पंचायत जाच्या हातान आसा, जो लोकल MLA आसा, बरें गव्हर्मेंट दुसरे अपोजिशन पार्टीचे, इट इज नॅचरल की अपोजिशन पार्टीचे असल्यार डेव्हलपमेंट करून घेवपाक कठीण जाता. पूण तुमी जर काम करून दाखयलें, तुमी इंट्रस्ट दाखयलो, भारतीय जनता पक्ष सारकेले गव्हर्मेंट केन्नाच तुमकां विरोध करचे ना. हो अनुभव आमचो मोदीजी पासून सगळी कडेन आसा. तांणी खंयच्याच राज्याक निग्लेक्ट करूं ना. आतां MLAन बाबा येवन विचारपाचें MLA बाबा बाय तुका कितें जाय, खंय प्रॉब्लेम आसा, हांगा लायट पेटूं ना, हांगा उदक चोक जाला. दॅट इज सी पार्टी तुमची जेन्ना आसता तेन्ना तुमचे जे कार्यकर्ते आसता, तुमचे लोकल लोकांचे कनेक्शन आसूंक जाय. खंय एखादो प्रॉब्लेम आले इमिजिएटली तो MLA पर्यंत पावपाक जाय किंवा कन्सर्न ऑफिशियला कडेन. कन्सर्न ऑफिशियल जर काम करिना जाल्यार तो MLA कडेन पावपाचो. बेजिकली MLAन भानगडीन पडपाचें न्ही, एक्चुअली हे सगळे गव्हर्मेंट ऑफिशियल हांणीच करपाचें. करिना जाल्यार MLA युअर रेप्रेझेंटेटिव्ह हॅज टू वर्क. तांणी रायटली सांगलें, दीस जेंटलमॅन आय एप्रिशिएट की समाजान हो एकटो गव्हर्मेंटान एक MLA आसता, बाकीचे एम्प्लॉईज आसता, हाताच्या बोटार मेजण्या इतके एम्प्लॉईज आसता. तर ते येवन काय सगळेच काम करू शकता, ते इम्प्लिमेंट करता, ते एक्झिक्यूट करता. तर लोकांची आमची जबाबदारी आसा कॉमन मॅन की कितें प्रॉब्लेम जालो ते यू अप्रोच द कन्सर्न अँड गेट इट डन. If it is not being done by the concerned official, you go to the MLA and see to it that the work is being executed. This is governance. Governance is by the people, of the people, and for the people. And this is how the government and the people has to work. Now, if your elected representative is incompetent, for him or her, drinking alcohol and sitting on the roads and throwing beer waters is okay. The MLA can go to sleep peacefully in the evening by seeing all that happening. देन वॉट डू यू से. म्हणून निखिलाक म्हाका सांगपाचें आसा की बरो रेप्रेझेंटेटिव्ह जो तुमकां मॉरली, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट मॉरली, बरो रेप्रेझेंटेटिव्ह हू इज कन्सर्न, एवरीबडी इज मॉरल इन द सोसायटी, दे बिहेव नायसली. पूण तुका जर तें दुखना की बाबा तो भुरगें बियरी पिता आनी थंय उडयता, शेत म्हजे पिड्यार जाता, हें जर दुखना, तुका सांजेच्या वेळार बरी न्हीद येता, देन यू आर नॉट अ गुड MLA. दॅट इज वॉट आय वॉन्ट टू टॉक. I support Datta Prasad because Datta Prasadan he has shown keen interest. सगळ्यो सरकाराच्यो स्किमी घराघरांनी पावयल्या. म्हजे कडेन स्टॅटिस्टिक्स आसा. 1900 गृह आधार, ओके, 300 लाडली लक्ष्मी, अबाउट 3 crores फॉर लाडली लक्ष्मी. मागीर DSS स्किमी 408 आणि 4000 दीनदयाल स्वास्थ्य योजना. घरा वचून कार्यकर्त्यांनी ते काम केल्लें आसा. कित्याक तर पार्टीज अशी आसा की जांकां लोकांचें बरें जाल्लें जाय आनी त्या खातीर ही पार्टी वावरता. स्किमी सगळ्यो घराघरांनी पावयल्या. जो मनीस बेड रिडन आसा ताका आधार कार्डाचे फोटो काडपाक, जमाना भायर येवपाक ती सुद्दां वेवस्था केल्ली आसा. म्हणून म्हाका दत्तप्रसाद नायकाचे ह्या खातीर आय वॉन्ट टू सपोर्ट अ यंग पर्सन लायक हिम हू इज डायनॅमीक, हू हॅज गॉट कन्सर्न. खंय कितें प्रॉब्लेम जालो दत्तप्रसादाक फोन मारा. भारतीय जनता पार्टी म्हणून न्ही, भारतीय एक्सिडेंट जालो कितें जालो, ही वील हेल्प यू. प्रणय मयेकर, तुवें उलोवप केलें की तुज्या हातून सांगलें कितें की NOC ज्यो दितात इमारतीक त्यो शूड बी स्टॉप्ड. नाव यू आर पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेशन एंड what steps you have taken or what you would like to suggest की बाबा चल अशें आमी करूया. यू आर पार्ट ऑफ दीस एरिया ऑल्सो. सो थोडो वांटो हांगाचो जो नगरपालिकेक येता, थोडो पंचायत येता, हाव यू कॅन प्रपोज टू स्टॉप ऑर वॉट इज द गूड थिंग यू कॅन. आतां तुमकां हांवें पयलींच सांगिल्लें आसा की आतां ताळगांव मतदारसंघान जे 9 वॉर्ड येता ते म्युन्सिपालिटीक येता आनी बाकीचो सगळो एरिया इज फॉर पंचायत. सो हांवें ते पयलींच सांगिल्लें आसा की किशोर बाबान ऑलरेडी तांकां एक लेटर केल्लें आसा. आय मीन इनफॅक्ट तेणी म्युन्सिपालिटीन मिटिंगेक तेणी सांगिल्लें आसा की जी NOC नवे कन्स्ट्रक्शनान दिता ते पयलीं बंद करचे. कित्या खातीर वो वॉटर इश्यूज, सेवरेज इश्यूज हो पयलीं सोडोवपाचो. NOC दिवप ना, कित्याक ते खणटा. आतां कशें वदळ सांगिल्लें की एक एकट्या कनेक्शनां दिता. आतां इतलें तालिगांवचें बरें केल्लें, कनेक्शनां घेता, तेजेर कॉन्क्रिटींग करना, कांय करना, परत वाड. लोक फूल कॉन्स्टिट्युएन्सी भोंवता पण थंय एक खड्ड्यान पडून ते म्हणटाले की कितें रस्ते. आमी व्हडल्या भाटान रावता. आमचो
गोर म्युन्सिपाल्टी वी आर पेईंग टॅक्स फॉर म्युन्सिपाल्टी पूण इलेक्शन येताना म्युन्सिपाल्टीन आमचें नांव ना. एक क्वेश्चन कित्याक टॅक्स वी आर पेईंग फॉर म्युन्सिपाल्टी आनी पंचायताचें इलेक्शन पंचायतीन आसा. वाय इट इज लायक दॅट? हांव एकटोच न्हू थंय 20 एक घरां आसा. कैसरे बी डॉक्टर कैसरे सगळे जाण आमी म्युन्सिपाल्टी पेईंग टॅक्स फॉर म्युन्सिपाल्टी बट वी डोंट गेट रायट टू इलेक्शन म्युन्सिपाल्टी इलेक्शन. आय रोट अ लेटर टू कमिशनर ऑल्सो. ताणें मागीर कलेक्टराक लेटर धाडलेलें चॅक कर म्हणून बट स्टील आय हॅव नॉट गॉट एनी न्यूज. I wrote a letter to commissioner also. Why it is like that? We are paying tax for municipality. Why our name is not there in municipality list? And आता म्हणटा तो NOC दिता. म्युन्सिपाल्टीच NOC दिता. तो म्हणटा बंद करपाचो. दिवपी कोण म्युन्सिपाल्टीच. न्यू हाऊस बिल्डिंग. I have built my own building new. आणि तुम्ही जाणा कितके सतायता ते. And you are the one who are giving NOC. We have resolution. He's not Put a blaming anybody resolution. individually. It is like it's just as a corporate. I moved a resolution. कोणाचें नाव घेवन हे करपाक नाका बिकॉज आय एम प्रेसिडेंट. आय हॅव टू गो टू हिम ऑल्सो. दो आय एम गोईंग टू विथ टू दत्तप्रसाद. आय हॅव टू सी बॅलन्स माय सायड यू नो. बट कांय डेव्हलप ना. एटलीस्ट दत्तप्रसाद करता. गो टू हिम. ही इज डुईंग. आय एम नॉट सेइंग ही इज नॉट डुईंग. ही इज डुईंग. पूण हांगा यू डोंट मीट हर. किशोर बाब, तूं फाटलीं कितलींशींच वर्सां हांगा सामाजीक कार्य करता आनी ताळगांवान वावुरता. आतां खुबशे उलोवप जालें की प्रतिनिधी दिसना, प्रतिनिधी गायब आसा, इनविजिबल आसा, इनएफिशियंट आसा, कांय ना. एक प्रश्न सादो, तूं मतदार आशिल्ल्या कारणान तुका कितें दिसता की फाटली 10 टर्म एक मनीस ताजी फुडल्या 5 वर्सांक घरता म्हणजे 3 टर्म त्याच फॅमिलींतलो मनीस कसो निवडून येता तर कांयच करिना कोण जाल्यार. Since 2012, see, I was here for last 3 elections of assembly. Okay, there were candidates, okay, opposite the one who's been getting elected all these 3 terms. After the elections, they used to go away. But this gentleman has made his house there, has made his office there, has built up his team there. See, when I say team, when I, Pramay, and many of our friends, who contested for elections, what he told us? Today you are entering politics, electoral politics. Be ready to answer the phone call at any given time. Don't come and tell me, रातचा 12 phone करते रे. Because this life we are chosen. We are here to serve the people of our wards. You ask any ward member from this ward number 4 or his ward, they give us a call anytime we are there for them. Is the MLA there? Today we are having alternative. Like Mr. Montero, I know him. He's doing that work. He cleans that. Today ask him. He's just a neighbor of my ward. Okay, that is the right thing. What he's telling is right day. It happens there at night. Okay, right in front of the MLA's house, people drink there whole night. That's happening in my ward also. You know what time I visit at night? I go at 12:30. Ask them to wind up. I don't allow anybody to drink. Mr. Arvind Wag, the resident of Adarsh Colony, asking how much reducing the noise has come down. Yeah, it is not stopped. It's not stopped, but it's coming down. See, till today, what happened? There was no alternative. And I will say, I don't want an MLA who comes just before elections and say, I'll do this, I'll do that. I want somebody who's there from last so many years, who knows the problems, who has been attending to people's problems, irrespective is in power or not in power. Like I said earlier also, without any bias, there was a thought which was just given. Was there any other alternative? Was there any other alternative? I believe so. There is an alternative. There was an alternative. There is an alternative. There will always be an alternative. That alternative is self-responsibility, which we are trying to push forward onto somebody else. ताळगांवच्या मतदारसंघान जे आमचे हांगा प्रतिनिधी हजर आशिल्ले वेगवेगळ्या घटकांतले तांणी वेगवेगळे विचार मांडल्या. चडशे मुद्दे उपस्थित जाले ते सिवरेज, गार्बेज, शेतां सगळीं इमारतीक लागून कॉन्क्रीट राज आयलां आनी ताका लागून सिग्नसां वाडल्या. अशेर थोडो एक मुद्दो असोय दिसलो की आमदार विरोधी पक्षाची म्हणून आनी सरकारी दुसऱ्या पक्षाचे हाजे मदीं कितें संघर्श जाता आनी त्या खातीर कामां आडखळून उरता काय कितें. पूण
शास्त्री बाबान सांगलें की एका मुद्द्याचेर म्हाज्या प्रश्नाचेर एका जाणांनी सांगलें की फाटल्या 3 टर्मांक येवपाचें कारण अशें आशिल्लें की हांगा ऑल्टरनेटीव म्हणजे पर्यायी दुसरो बरो उमेदवार नाशिल्लो. एक तांचो फाटलो उमेदवार जो दुसरे सुवातेर उरलो भाजपाचो, ताणें फाटले फावट हार घेवन लेगीत ही 4.5 वर्सां तो ह्या मतदारसंघा खातीर काम करीत आसा, सगळो आपलो पंगड एकठांय करीत आसा आनी ताका लागून ताची तोखणाय केल्या आनी अशा प्रतिनिधीक फुडें फावट निवडून दिवचो अशें ताणें मागलां. म्हणजे तांचें अशें म्हणणें की खंयच्याय पक्षाचो आसूं जो प्रतिनिधी फाटले फावट एक कॉन्टेस्टंट आशिल्लो, उमेदवार नाशिल्लो, आपलो हार जाली आपली म्हणून ताणें पयस वचून रावनासतना पळनासतना मैदाना वयल्यान फुडें आपलें काम चालू दवरचें, समाजा खातीर काम करचें, मतदारा खातीर काम करचें, नक्कीच तुका ताजो लाव मेळटलो. पूण त्याच वेळार आमच्या आनी एका मतदारान अशें सोंपयतना सांगलें की डोंट से देर इज नो ऑल्टरनेटीव, इट इज आवर सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड दॅट इज द ओनली ऑल्टरनेटीव. तुमी आयज हांगा सगळे जमले, हांगा आपल्यो प्रतिक्रिया मांडल्यो, हांगा आपले विचार मांडले, त्या खातीर प्रुडंटा वतीन तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रुडंट ही कार्यावळ सगळ्या मतदारसंघांनी घेवन भोंवता, जागृताय करता, प्रत्येकाचे वेगवेगळे विचार आसता, प्रत्येक मतदारसंघाच्यो थोड्यो तरी वेगळ्यो समस्या आसता. खंय तरी किडनीचो प्रॉब्लम आसता तो बाकीच्यांनी ना, खंय तरी हांगा जंगल राज आसा तें आनी खंय तरी ना, खंय तरी ऑर्चर्डां कन्वर्ट करून थंय बिल्डिंगो बांदपाक दिल्या ही प्रॉब्लम आहा. तर खंय कडेन धरण आसून उदक 2 वरां मेळना, तर खंय कडेन जागे शेतांक सबसिडी दिता म्हणटा पूण शेतकाऱ्याच्या नांवार शेत आपलें ना, जागो ना. अशे तरेतरेची प्रॉब्लमां वेगवेगळ्या मतदारसंघांतल्यान येतात. तुमच्या मतदारसंघांनी आमी पावतले, जर तुमच्यो कितें समस्या आसा त्यो घेवन आमच्या मुखार मांडात, सगळ्या लोकांक कळोवनी, प्रशासनाक कळोवनी, पुराय गोंयभर कळोवनी आनी मतदारां मदीं एक जागृताय जावनी. आमी तुमकां सांगपाक येवंक ना कोणाक मतां घालात आनी खंयच्या पक्षाक निवडात, पूण नक्कीच मत घालपाक भायर सरात, मतदाराची टक्केदारी वाडयात आनी एक बरें प्रशासन हाडपाक जबाबदार नागरीक मतदार राजा म्हूण वागात. टोंकार हालींच उद्घाटन केल्ल्या ह्या चिल्ड्रन पार्कान आमकां ही कार्यावळ घडोवपाक आयोजकांनी म्हणजे शीतल नायक हाणें परमिशन दिवन ही कार्यावळ बरी जाली. हांव तुमच्या सगळ्यांचे परतून एक फावट देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आपले विचार मांडले आनी हांगा आमचे कार्यक्रम यशस्वी करपाक मदत केली. ही कार्यावळ द अमेया डेअरी एंटरप्राइज बाय अबाब इंडस्ट्रीज हांणी पुरस्कृत केल्या. दर खेपो बिरेस्तार, शुक्रार, शेनवार सांजेवेळा 7 वरांचेर ही कार्यावळ येतली. ताचे मागीर परते रीटेलिकास्टूय आसतलें. तुमी आमचो प्रोमो पळयता आनी ही कार्यावळ मुद्दाम पळयात. हातूंतल्यान अशी एक सूचना मुखार आयल्या की जर 40 मतदारसंघाचे हे कार्यावळी पळयत जाल्यार राजकीय पक्षांनी जावं उमेदवारांनी आपलो मॅनिफेस्टो सुद्दां थाराव येता.